आम आदमी पक्षान मुखेलमंत्री पदाचे उमेदवार एल्विस गोम्स हांकां गोंयभर पावोवपा खातीर गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांनी झाडू यात्रेचें आयोजन केलां। दिसाक 4 ते 5 मतदारसंघांनी आम आदमीचे फुडारी लोकां मदीं वतले। 17 तारखेच्यान ह्या यात्रेक मांद्रे मतदारसंघांतल्यान सुरवात जातली अशी माहिती आम आदमी पक्षाचे फुडारी वाल्मिकी नायक हांणी दिल्या। आम आदमी पार्टीन आमचो चीफ मिनिस्टर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो आसा। तेन्नाच्यान गोंयच्या पॉलिटिक्सान एक डेफिनेट आनी स्टेडी चेंज जावपाक चालू जाल्लो आसा। बाकीच्यो पार्ट्यो फाटीं सरतात, जांचे चीफ मिनिस्टर आशिल्ले तांचे चीफ मिनिस्टराची नांवां फाटीं घेवंक लागल्या आनी दुसऱ्या सायडीन आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट जे आसा आनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आसा तातूंत आम आदमी पार्टीची चर्चा आनी सपोर्ट आनीकूय वाडपाक लागला। वता थंय लोक म्हणटात आतां एल्विस गोम्साक चीफ मिनिस्टर करुया म्हणून। वता थंय लोक म्हणटा एल्विस गोम्स बरो मनीस, ताका चीफ मिनिस्टर करुया। तर 40 मतदारसंघांत एल्विस गोम्साक पावोवपाच्या हेतून आम आदमी पार्टीन एक झाडू यात्रा करपाची डिसिजन घेतला। झाडू यात्रा म्हळ्यार 10 ते 12 दीस एल्विस गोम्स सपोर्टरां बरोबर आनी विथ अ कॉन्वॉय ऑफ व्हेकल्स मांद्रे ते काणकोण, काणकोण ते सांगे, सांगे ते वाळपय आनी वाळपय ते मांद्रे परत 40 मतदारसंघांत दिसाक 4 ते 5 मतदारसंघांत वचून 1.5-2 वरां एका मतदारसंघांत दिवन 40 मतदारसंघांत आपलो प्रेजेन्स दाखयतलो आनी आमच्या स्थानीक कॅन्डिडेटांक सपोर्ट दितलो। ही झाडू यात्रा सकाळीं 9:30 17 तारखेक मांद्रे मतदारसंघाच्यान चालू जातली आनी जशें हांवें सांगलें 40 मतदारसंघांत हाजो प्रोग्राम आसतलो। आम आदमी पार्टीन लोकसभा निवडणूक लडयल्ली, पूण येद्या व्हडल्या स्तराचेर गोंयान इलेक्शन पयलेंदा लडटा। आमचो सिंबल आसा झाडू आनी हो सिंबल ताजोय प्रचार करपाक हो झाडू यात्रा आमी काडिल्लो आसा। आदले मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष संतोष पै रायतुरकार हांणी आमदार दिगंबर कामत हांकां उडोवपा खातीर शुक्रारा आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। आमदार दिगंबर कामतीन मडगांवाक कसलीच उदरगतीची कामां केल्ली ना अशें तांचें म्हणणें आसा। मडगांवच्या लोकांक ह्या फावटी बदल जाय आनी ताका लागून लोक आम आदमी पक्षाक निवडून दितले अशी आस्त तांणी बाळगिल्या। RDX को वखदी पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।